भाजपाक घरा धाडपा खातीर आमी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन युती करपाची थारायल्या। आमी युतीक हयकार दिल्ल्यान लोकूय आमचे कडेन आशेन पळयतात। पूण गोवा फॉरवर्डान इजिदोर फेर्नांडीसाक पक्षात प्रवेश दिल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स साळावला। फुटीरवाद्यांक आमी आमच्या पक्षात घेवचे ना। युती करपाक इत्सूक आशिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डानूय तशें करचे न्हू। तेन्ना हे दोनूय पक्ष ह्यान फुडें फुटीरांक घेवपाचे आसात जाल्यार तांणी आपली भुमिका स्पश्ट करची। आमी आमच्या तत्वांकडेन तडजोड करचे नात। तेन्ना युती खातीर इत्सूक आशिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डानूय कांय गजाली मतींत दवरपाक जाय म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता। आमकां नंबर गेम करपाची ना। गोंय सांबाळून दवरपा खातीर आमकां कांय गजाली करपाकूच जाय अशेंय मनोजाचें म्हणणें। आयकात। हे अलायन्स बीजेपी उडोवपाक शकता, बीजेपी पडपाक शकता, बीजेपी घरा वचपाक शकता। हे सगळे जेन्ना जाता तेन्ना जेन्ना अशें एक हे घडटा की डिफेक्टराची एक एंट्री जाता तेन्ना खंय तरी भुरग्यांच्या मनान एक डावट क्रिएट जाता, नाजाल्यार भंय निर्माण जाता की हे अलायन्स टिकतले काय ना, हे अलायन्साक प्युअर उरतले काय ना, काय हांगा परतेच सगळ्या डिफेक्टरांक एक एंट्री करपाचो प्लॅटफॉर्म आसा काय, हे सगळे प्रश्न भुरग्यांच्या आनी लोकांच्या मनान निर्माण जाले आनी ते साहजीक आसा ते जातलेच। कित्याक एक न्यू होप म्हणून जेका पळयता लोक तेन्ना परते जर तेच लोकांक आमी एंट्री दिवपाक लागले आनी घेवपाक लागले जाल्यार तो एक प्रश्न हो पडटा। आतां प्रश्न आसा की हे जे अलायन्स आसा हे आरजीक जाय की नाका, कित्याक आमी आमचे प्रतिक्रिया दिल्ले आसा। आमी दिला कित्याक आरजीत सदांच एक फियरलेस आमी राजकारण करीत येयल्ले आसा, ट्रेडिशनल राजकारण आमी करूंक ना। हे अलायन्स लँड डिलरांचे पॉलिटिकल करियर करपाचें न्हू। हे अलायन्स फक्त राजकारण नाल्यार राजकारणाचे नंबर न्हू, तर हे जे अलायन्स आसा हे एक नवी सुरवात आसा। जशें युरीन तेदी सांगले पडले की एक नवी सुरवात आसा, एक न्यू एनर्जी आसा। आनी जेन्ना आमी न्यू एनर्जी आनी न्यू सुरवात म्हणटा आनी गोवा म्हणटा ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणटा तेन्ना हे जाता तितले प्युअर उरपाक जाय, जाता तितले क्लीन उरपाक जाय आनी जाता तितले एकामेकाक हात धरून आमी फुडें वचपाक जाय। आमी एक नवीन रिजनल पार्टी आसा, तरी पूण आमी हो विचार करता आनी आमकांय भरपूर प्रॉब्लेम जाता, विरेश तुमकां एक्सप्लेन करतलोच। बट आयज आमी कित्याक तयार जाले ह्या अलायन्साक? बिकॉज गोंयकारांक दिसता की बीजेपी वचपाक जाय, लोकांनी एकठांय येवपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय आनी हांकां घरा मारून एक बरी पॉलिसी, एक नवीन गोंय आहा तें रिबिल्ड करपाक जाय। हे अलायन्स आसा एक नवी सुरवात करपाची, हे अलायन्स आसा एक नवी उर्जेचे, ही अलायन्स आसा एक न्यू एनर्जीचे, हे अलायन्स आसा आमचे गोंय परते रिबिल्ड करपाचे, हे अलायन्स आसा नव्या भुरग्यांक चान्स दिवन तांकां नवीन एक सुरवात करून दिवपाची, तेंचे पॉलिटिकल करियर क्लीन आनी बऱ्या रितीन स्टार्ट करपाचे। हेतून जर आमी परती तीच मिक्स भाजी जर करपाक लागले, नंबर गेम जर करपाक लागले, म्हाका दिसना लोकांक होप उरतलो म्हणून ह्या अलायन्साचेर आनी लोकांक विश्वास उरतलो ह्या अलायन्साचेर, तो खंय तरी तुडपाक जायना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।